अचानक जे मनशाक टेंडर दिल्लो आसा अरावंड 5 करोडाक तो टेंडर कॅन्सल जाता आनी न्यू टेंडर रिफ्लोट जाता 19 डिसेंबर टू 24 डिसेंबर हो टेंडर फ्लोट जाता MST सायटीचेर आनी हे टेंडराचो हो बेस प्रायस आसलो तो 36 लाख रुपीज दवरलेलो जेन्ना एका कंपनीन ऑलरेडी तुमचे कडसून तो कार्गो घेता म्हणून अरावंड 5 करोडाक तुमचे कडसून घेतला टेंडर घेतला तेका परत हो टेंडर कॅन्सल करून रिफ्लोट करता आनी बेस प्रायस 36 लाख रुपीज दवरता हे जे परत तेंच्यांनी जो रिफ्लोट केलो टेंडर थंयसर फक्त 2 बिडर आसलेले एक तोच बिडर आसलेलो जेका पयलीं मेळ्ळो गुजरातचो तोच बिडर आसलेलो आनी सेकंड जो बिडर आसलेलो तो मुंबयचो आसलेलो मुंबयचो जो आसलेलो ते कंपनीचें नांव जावन आसा युनायटेड फ्युचरिस्ट ट्रेड इम्पॅक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड UFTI हांगा ह्या कंपनीक हो टेंडर दिलो जाता आनी ह्या पार्टीक मुंबयच्या पार्टीक हो टेंडर दिवपाच्या फाटल्यान जर कोण कारणीभूत आसा रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार तो मिलिंद नायक आनी चेअरमॅन आसा हो टेंडर जो UFTI कंपनीक दिला तो कितल्याक दिला जाणा तूं 36 लॅक्साक म्हाका एक सांगा जेन्ना बेस प्रायस 36 लॅक्स आसा त्या कंपनीक कसो कळो बेस प्रायस 36 लॅक्स आनी ताणें एक्झॅक्टली 36 लाख रुपीज कोट केलो तेजो वत 15 कोटी आसलेलो तो 15 कोटीचो नाफ्ता आयज 36 लाख रुपीजाक आयज विकलेलो आसा परत एक आनी एक स्कॅम जावपाचो आसा आतां तो स्कॅम म्हणटा तो बोटीचो नुसी नलिनी जी बोट आतां ती सायडीक काडून दवरलेली आसा स्क्रॅपाक विकपाक म्हणून आनी ती बोट ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आसा आतां तेज्या बाबतीनूय ते सगळे आतां खाली करपाक डिझल काडले तेज्या भितरले बाकीची जी ऑयल आसली ती काडले सगळे केला एम्प्टी करून दवरला आतां तेज्या फाटल्यानूय परत आतां स्कॅम जावपाचो आसा काँग्रेस पार्टी वी डिमांड दॅट मिलिंद नायक जो मास्टर मायंड आसा हेच्या फाटल्यान हे सगळे करून हाडपाक घडोवपाक काडपाक लागून ही बोट हांगा पावपाक लागून MPDचेर आनी नाफ्ता आतां विकपाक 36 लॅक्साक फाटल्यान हेजेर थरर इन्वेस्टिगेशन जावचें आनी CMन सद्या मिलिंद नायकाक सॅक करचो आपल्या गव्हर्मेंटा कडसून जे पर्यंत हे थरर इन्वेस्टिगेशन जायना कित्याक तो त्या पोजिशनाचेर रावन तो इन्वेस्टिगेशनाक अडखळ हाडूंक शकता